म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जेन्ना जियेता तेन्ना आमच्या चिंतनांनी आमी विचार करता आनी भावनांनी आमी अणभव घेता. आतां भावार्थान तर आमकां जिवंक जाय जाल्यार ही दोनूय घेवन ताचे फुडें वचूंक जाय. भावार्थ म्हणजे आमकां तें सगळें दिश्टी पडना, पूण आमकां मातसो सुमार आसा. त्या सुमारांत देवाचेर पातयेवन आमी पावलां मारता, पूण देवानूच आमकां तें कळीत केलेलें आसा. पयले सुवातेर जें आमी मनांत हाडटा ताका आमी पयलीं देवा सोबें दवरूंक जाय. म्हणजे चिंतना आयली रोखडीच जेजूच्या नांवान ती भायर काडूंक जाय, जेजूचेर दवरूंक जाय. कित्याक जेजू सोबें दवरली की ना तो तें सारकें थाऱ्यार हाडटा आनी सुस्कारांत आमकां आपल्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान सगळें भितरल्यान कळीत करता. पोत्तून तें दिलें की ना आनी पोत्तून आमी घेतलें की ना 2-3 पाटी केलें की आमकां मागीर दुर्बीण आसता न्हय, दुर्बीण म्हणजे टेलिस्कोप बायनोक्युलर्स, तें आमी एडजस्ट करता आनी मागीर आमकां स्पश्टपणी दिश्टी पडोंक लागता. सट करून तें दिश्टी पडना, ताका थोडो वेळ लागता. त्याच प्रमाणे आमी तेच भाशेन भितरल्यान करूंक जाय. चिंतना आयली रोखडीच फट करून ताचेर आमी आदारून आमचें जिवीत उतरां घडून हाडूंक फावना. मातसोगोत रावंक जाय. मागीर आमकां तें स्पश्टपणी दिसता आनी भितरल्यान आमचे मदें एक शांती कशी निर्माण जाता आनी आमी काळजीदार जाता तें करच्याक. कित्याक आतां आमी न्हय, देवा सोबें आमी तें करूंक लागता. तर आमी मनांत, काळजांत आनी शक्तींत देवाचो मोग करूंक जाय म्हणटा न्हय. म्हणजे आमी देवाक हे परी हाजीर जावंक जाय पूर्ण आमचे कुडींत. म्हणजे आमचें मन आसा, आत्मो आसा आनी कूड आसा. ह्या तिनूय भागांचेर आमी हाजीर जावंक जाय देवाक. पूण पयले सुवातेर आमी आत्म्यान जावंक जाय. आत्म्याच्या पावंड्यार तर आमी आसत जाल्यार हांवें तुमकां पयलें सांगलां पळय ते प्रमाणे आमचें इंतेसांव एकदम स्पश्टपणी आमकां दिसूंक लागतलें. आनी तें दिसलें की ना मागीर आमचें मन कशे भाशेन तें आमी घडून हाडूंक जाय तें कळीत करतलें आनी आमची कूड मागीर तें घडोवंक लागतली. कित्याक आमी कुडींत मागीर तें सगळें करता. तर हे तिनूय पावंडे काळजांतावन आमी करूंक लागता म्हणटा पळय तें हे भाशेन घडटा. काळजांतान आमी देवाचो मोग करूंक जाय. मागीर आमकां शुभवर्तमान तेंच सांगतलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोळान, सगळे तुज्या शक्तीन आनी सगळे तुज्या मनान सर्वेस्पर देवाचो तूं मोग करतलोय आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय. हे भाशेन आमकां कळीत केलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जुदेवांक हें सदांच मनांत धरूंक जाय. ते हांगसर लायताले ते मागीर थंयसर ताचेर बरोवन दवरताले, बेता थंयसर ते दाराचेर लावन तेंच उतर देवाचें सारकें आपणावन जियेताले. आनी हे कशें आमी जियेतले आमचे लागीं जायना तें. ताका लागून आमकां भावार्थ जाय. म्हणजे देवाचेर पातयेवन तो आमचे सोबें तें करून घेतलो आनी त्या प्रमाणे केलें की ना मागीर आमकां शांती मेळटली आनी दुसऱ्यांकूय बरेंपण फावो जातलें. आतां हें सदांच घडना, कित्याक आमचें आपलेंपण तातूंत आसता आनी ताका लागून सगळें आमच्यान बरे भशेन करूंक जायना. त्याच कारणाक लागून भितरल्यान आमी स्वतंत्र रावंक जाय. जेजून ताका सांगलें, हे कित्याक लागून तुमकां करूंक जावंक ना. ताणेंच विचारलें जेजूक, तें तुमचो भावार्थ तितलो ना म्हणून. भावार्थ म्हणजे कितें, आमचेर आमी पातयेवन रावना, देवाचेर पातयेवन रावता आनी देव तें सगळें करून काडटा. आमच्यान एका पर्वताक दर्यान रोडूंक जाता, आमच्या लागीं जावचें ना. पूण आमचो भावार्थ देवाचेर आसा, देवाच्यान तें करूंक जाता. ते भाशेन आमी ताचेर भावार्थ धरून आमची पावलां मारया.
वा घेवन फ्रांसीस शेवेरान सुरवातेक तशें करूंक नासलें, पूण हळू हळू ताका कळोन आयलें. तेच भशेन आमकांय आतां सट करून कळचें ना तें, पूण स्लोली स्टडीली आमकां तें कळोंक लागतलें आनी आमची पावलां चाल ताचे भाशेन अदीक आनी अदीक कळोंक लागतली. पूण आमी मागण्यांत रावंक जाय. सदांच हांवें तुमकां सांगलां, जेजू जशे भशेन मागणें करतालो ते भशेन आमी रातची आनी सकाळची मागण्यांत रावंक जाय. आमी जेजू काजीर रावंक जाय. जेजू आमचे भितर आसा आनी तो आपल्या बापायक आयज पर्यंत आमचे सगळे मागण्यांत रावता. बापाक एकवटून रावता आनी बापाचें तें आयकोन आमकां सगल्या जाणांक तें कळीत करता. आमचें सगळें तें कळीत करतलो आनी हे भशेन आमकां आपल्या जिवितान आयज भाग दितलो. तर आमी आज तो शेवटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता. कुडी पांयाची बोटां आसा ती चुतान तकले मेरेन आनी मागीर सगळे भितर आहा तितलें आमी ताच्या नांवांत भायर काडून ताचें धरून तातूंतली आमकां सुटका मेळटा. ताचें सगळें बरेंपण आमचें सगळें भितर भायर सोंपता खरें, तें नितळ उदका सारकें आनी भितर आमचे मदें जें बरें ना, मेळ आसा आपलेपणाचो, तो सगळो ताच्या जिवितान येता आनी आमी तो भायर काडलो म्हणटच ताच्या नांवान आमकां तो सुटका दिता आनी आमी भितरल्यान नितळ निर्मळ जावन तोच आमचें सगळें आसा तो अदीक आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोन्यांतल्यान पडजळूंक लागता. जेजू आर्ग आनी दिनवास तुका, कित्याक तुवें आमकां आतां सगळ्यांक हांगसर हाजीर आसलेल्यांक हे परी घडून हाडलें तुजें सगळें. सगळें आमच्या काळजान, सगळें आमच्या जिवाच्या बळान, सगळें आमच्या शक्तीन आनी सगळ्या आमच्या मनान तुका आमी हाजीर जावं, तुकाच आमी सहकार करतले. हांव जशे भशेन सायबीण मायन केलें तेच भशेन हांव चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें.